टीव्हीचेर आयलेले की अशें एक बायलेन दाखयले कॅथलीक बायलेन अशें आमी ती पळयलेले आमकां दिसलें ना म्हणून जेन्ना जर आमी ती तांतयां हाडून उकडली तितून पळयत जाल्यार आमी खाताना आमकां प्लॅस्टीक मेळ्ळी जाल्यार गव्हर्मेंट ना म्हणटा जाल्यार गव्हर्मेंटान येवन आतां पळोवपाची ती तांतयां आमी तशीच दवरलेली आसा ती येवन पळोवपाची तेजेर एक्शन घेवपाची. देवळा कडेन रिक्षा आयिल्ली आमी ताका विचारलें आमकां तांतयां दिता होलसेलान तो म्हणपाक लागलो हय. आमी 200 रुपयाची चेडन तांतयां हाडली घरा कडेन आनी आमी ती उकडली. उकडून जर पळयता जाल्यार जेवणा बरोबर तांकां दिली. उकडून जर पळयता जाल्यार तितून सगळें प्लॅस्टीक कशें लागपाक लागलें आमकां रब्बर कशें खाताना. मागीर आमी रात्री कोणाक कळोवंक ना. मागीर सकाळीं उठले आनी आमी प्रेसाक कळयलें अशें अशें आसा म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी येवन पळयलें. तेंच्यांनी येवन पळोवन तें सगळें उगडून बिगडून पळयलें. 200 रुपयाची तांतयां सगळें कितली उकडलां कितलें प्लॅस्टीक येवपाक लागलें. जर तर आमी अशेंच जर ही तांतयां जर खायत रावली कितें खायत रावलें जाल्यार हे फुडें भुरग्यांक त्रास न्हू आमचे. कितें जावपाक शकता कॅन्सर जावं कितें जावपाक शकता. हे गव्हर्मेंटान कितें करपाचें हेजेर एक्शन घेवपाचें. आयचे आमी यंग जनरेशन आमकां थोडे भुरगे अशे आसता जिमान बी वयता तांकां तांतयां बितयां लागता. सो तांतयां आमी आतां होलसेल रेट म्हण मेळटा म्हणून कमी रेटीन मेळटा म्हणून आमी तांतयां हाडपाक गेले जाल्यार आमकां तांतयां मेळटा ती घरा हाडून उकडून पयलें सगळें अशें प्लॅस्टीक कशें येता आनी फूल अशें हें जाता. हांगा उकडून दवरलेली आसा तांतयां. सो ती सगळी अशी प्लॅस्टीक कशें जाता आनी दाट दाट अशें रब्बर कशें सुट्टा. सो आतांचे यंग जनरेशन जर अशेंच प्लॅस्टीक बीन खावपाक लागले जाल्यार फुडें तेंचें कांय उरचें ना. सो अशें जाता तेजेर जितक्या बेगीन जाता तशी तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची.